ह्या मतदारसंघात कितलीशीच वर्सांपासून लायटीचे प्रॉब्लेम आसलो, उदकाचो प्रॉब्लेम आसलो। आज माझे कार्यकर्ते सांगतात की आम्ही बऱ्यापैकी म्हणजे खंय तरी अचिव्हमेंट म्हणतात ती बऱ्यापैकी केल्ली आहा। 100% झाले ना, पण ज्या जाग्यार 50% आसले ते 75-80% एक जाल्ले आसा। माझो प्रयत्न अजूनही आसा। त्याचबरोबर रस्ते जे आसात, बारीक पुला जे आसात, हेची कामां सुरू जातली। तुमच्या माहिती खातीर सांगता, जवळ 15 कोटीची टेंडर्स ऑलमोस्ट सगळी म्हणजे अप्रुवल बी घेऊन सगळे रेडी आहात। फक्त पावस तोंडार येयल्ल्या कारणान मागीर ते अंतर्गत जे रस्ते आहात, हरमलचे असो, मांद्र्याचे असो, मोरजेचे असो, आगारोड्याचे असो, बारशाचे असो, हे सगळे जातले। एकच सांगता हांव, ज्या पद्दतीन आज पर्यंत इलेक्शना टायमार मतां भरपूर दिल्यात, तसोच प्रतिसाद सगळ्या माझ्या भावा भयणांनी आजपर्यंत दिल्लो आसा। ज्या म्हणजे रिस्पॉन्स जो म्हाका मेळटा, तुमचे सहकार्य जे मेळटा, ह्या सहकार्याच्या माध्यमांतूनच विरोधी पक्षातलो आमदार असून सुद्धा गेली 14 महिने लोकांक जाय तशी कामां जातात। आयज मेळप जालें, खूब बरें दिसता। बाब दयानंद सोपटे एक लोकां बरोबर रावता, विरोधी आसतना सुद्धा, कारण ताणें एक मांद्रेच्या लोकांनी एक इतिहास केलो। गोंयांक असो इतिहास केन्नाच जावं नाशिल्लो। इतल्या भरघोस मतांनी सिटींग चीफ मिनिस्टराक हरयले, त्या खातीर परत एकदा दयानंद सोपटे बरोबरच मांद्रेच्या प्रत्येक नागरिकाक अभिमानान जो ताणें ताट मानान जे मतदान केलें, खंयच भिडो नासतना, आनी देशाक एक सिग्नल धाडलो की मुख्यमंत्र्याक सुद्धा उडोवपाची धमक ही फक्त मांद्रे मतदारसंघाक आसा आनी मांद्रेचे मतदारसंघ हे स्वाभिमानी आसात। थंय कितें हें जालो आड वचपाक ना, कितें खरें आसा त्या बरोबर रावल्ले आसात। आयज सोपटे बाबाक तांचो साथ आसा, सोपटे बाबाच्या विकासाक तांचो साथ आसा आनी सोपटे बाबाचें एक धाडस आसा लोकां खातीर खंयच्याय पातळीचेर झगडपाचें, लोकां बरोबर रावपाचें। ते आयज म्हाका दिसता लोक ताचें स्वागत करतात। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। काँग्रेस पक्षाचो, काँग्रेस पक्षाचो।